नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत आसा। आयज आमी करया ब्रिंजॉल रवा फ्राय किंवा वांयग्याची कापां। ही करपाक सामकी सोपी आनी ही तुमी तोंडाक किंवा अशें सुद्दां खावं शकता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा एक मोठें वांयगें घेतलां आनी तें उदकान धुवन घेतलां आनी तांची अशीं कापां करून घेतलां। आतां कापां करता आसतना चडूय दाट करप ना आनी चडूय पातळ करून घेवप ना, अशी मिडियमूच कापून घेवपाक जाय। आतां ह्या कापांक आमी सुरयेन बारीक अशे कट्स घालून घेवया। अशे वयल्या वयर तांकां कट्स घालून घेवया। अशें केलें म्हणटकच तांकां बरो मसालो लागता। दोनी सायडींनी आमकां अशे कट्स घालून घेवपाक जाय। तशेंच आमी बाकीच्या कापांकूय कट्स घालून घेवया। आनी हे पळया, आमी सगळ्या त्या कापांक बरे कट्स घालून घेतला। आतां हांकां आमी थोडे वेळ सायडीन दवरया। चडूय वेळ दवरप ना, नाजाल्यार ती कापां काळी पडटा। तर आतां आमी एक पेस्ट तयार करून घेवया। तर ताका लागून एका आयदनान 1 चमचो हळदीचो पिठो घालून घेवया। तातूंत मागीर 1 चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो। हांगा जितले तुमकां तीख जाय तितले वापरात। चिमूटभर घालता जिऱ्याचो पिठो। 1 चमचो घालता आले लसणाची पेस्ट। आनी हांवें हांगा थोडी आमटाण उदकान भिजत दवरिल्ली, ताजे अशें पल्प काडून घेतला। हे पळय आमटाणीचें उदक काडून घेवया आनी हाजे आमी 2 चमचे तातूंत घालून घेवया। तातूंत मागीर चवीक पुरतें मीठ घालून घेता। आतां हे सगळें आमकां अशें वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय। तें अशें बरें मिक्स करून जालें म्हणटकच तातूंत थोडें उदक घालून घेवया। हांगा चडूय उदक वापरप ना आनी अशें मिक्स करून ताजी एक बरी पेस्ट तयार करून घेवपाक जाय। ही पळया अशी। आतां ही पेस्ट आमी त्या कापांक बरे पैकी लावन घेवया। हे पळया, एक सायडीन असो बरो लावन घेवन मागीर आमकां दुसरे वटेनूय तशेंच पेस्ट ती लावन घेवपाक जाय। हे पळया, आतां अशेंच तरेन आमी सगळ्या कापांक ती पेस्ट लावन घेवया आनी एक 15 मिनटां खातीर काडून मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। तें जालें म्हणटकच हांवें हांगा कापांक लावपाक बारीक रवो घेतला। आतां हातूंत अर्दो चमचो मिरसांगेचो पिठो घालून घेवया आनी हो आमकां बरो मिक्स करून घेवपाक जाय। तर रवो वांगडा बरें अशें मिक्स करून घेवया। तो असो बरो मिक्स करून जालो म्हणटकच ते मॅरिनेट केल्ल्या वांयग्याच्या कापांक एक एक करून असो आमकां रवो लावन घेवपाक जाय। असो बरो वेवस्थीत रवो लावन घेवया आनी रवो लायता आसतना असो बरो चिड्डावन लावपाक जाय। अशेंच आमी बाकीच्या कापांकूय बरे दोनी वटेनी रवो लावन घेवया आनी मागीर तांकां तळपाक घालया। ताज्या उपरांत हांवें हांगा कायल गरम करपाक दवरला। तातूंत थोडें तेल घालून घेवया आनी तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच ती रवो लायिल्ली कापां एक एक करून सवकाशी फापडून कायलेर घालात। घालता आसतना फ्लेम सदांच स्लो करून घालपाक जाय। एक एक करून अशी घालून घेवया आनी ताज्या वयल्यान थोडें तेल घालून घेता। आनी ही कापां आमकां रोखडीच परतुपाक जायना, नाजाल्यार तांचो तो सगळो रवो पडटा। ताका लागून एक 2 मिनटां उपरांत ही दुसरे वटेन परतून आमकां एक 5 ते 8 मिनटां खातीर लो फ्लेमीर बरी कुरकुरीत भाजून घेवपाक जाय। आनी ही पळया, अशे तरेन आमची कुरकुरीत वांयग्याची कापां किंवा ब्रिंजॉल रवा फ्राय खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी जेवणा बरोबर किंवा अशी सुद्दां खावं शकता। तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।